आता आम्ही तरी एंटिसिपेशनान काम केलें की थर्ड वेव येवपाक शकता येतलो म्हूण, जाल्यार म्हाका दिसता तेजो परिणाम जो आसा खूब कमी लोकांचेर जातलो आनी जावपा जाय. तेका लागून सरकाराची पूर्ण तयारी आसा. फुडारा सुद्दां थर्ड वेव येता जाल्यार ते प्रमाणे फावो ते पावलां उचलपाक आनी लोकांक वाचोवपाक हे सरकाराचे पूर्ण प्रयत्न आसता. हे सेकंड डोज वॅक्सिनेशनाचे हांव हे पळय आतांच घेतला. हेजो खूब खूब म्हत्व आसा. लोकां तरी वाचपा जाय जाल्यार अवश्य सगल्यांनी फर्स्ट डोज सेकंड डोज घेवपा जाय. आनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन तरी आमी अशें ठरयलां की एक मनशा सुद्दां ना दवरता वॉर्डांनी लोकां भायर काडपाक. जेन्ना वॅक्सिन्स फुल्ली एवेलेबल जातली, इवन 18 to 45 जे अजुनूय स्टार्ट जालें ना ते स्टार्ट जातकच प्रत्येक जाणा भायर करून भायर घरांतले तांकां काडून वॅक्सिनेशन जावपा जाय. कित्याक आमकां नाका की संख्या कोण सारको दुयेंत जावन मरता ती संख्या वाडली अशी आमकां चुकोन सुद्दां ही परिस्थिती येयल्ली नाका. तशें आमी येवपाक दिवपा ना. म्हाजी एकूच सगळ्यां कडेन विनंती, आतां लॉकडावन आसा पूण एसेन्शियल्स मेळपा खातीर गव्हर्मेंटान रिलॅक्सेशन दवरलेलें आसा. आमी सगळ्यांनी पालन करया. ही चेन कशें करून ब्रेक करपा जाय. चेन ब्रेक जाल्यारूच इन्फेक्शन वाडत आसा तें कमी जातलें वो इन्फेक्शन जावपा ना. ही आमची प्रयत्न चलपा जाय. सरकार जाता तितलें करतलें पूण सरकार करता तेन्ना लोकांचें तरी कॉपरेशन ना. लोक स्वताचोच तरी कॉपरेट जायना जाल्यार खंयचोय सरकार कांयच करपाक शकपा ना. खूंय कमी आसलें कितें कमीपण सरकाराचें आसलें ते आमी जास्त प्रमाणान करेक्शन केल्लें आसा आनी करेक्शन करीत रावतले. एक आमी समजणी घेवपा जाय, असलो प्रसंग हेजी पयलीं केन्ना कोणाचेर येवं ना, खंयच्या सरकाराचेर येवं ना. देखून आमी सगळे जाण कॉपरेट जावन कोलॅबरेट करून जे आमी म्हणटात ते शूड बी टोटल कॉपरेशन एंड कोलॅबरेशन. हें जाल्यारूच सगळें सारकें जातलें.